ubi ravia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत जॉन मेरी वियानी हाचे स्मरण करता एक सादी जिणी जिवन देवाक मेस्वाता तसली जिणी जिवन देवाचो मोग देवाची वळख जोडून देवाची वळख आनी देवाचो मोग हेरांक परगट केल्लो एक वर्तो सांत 1070 आनी 80 आनी 100 इसवेंत ताजो जल्म ताची सादी जिणे वरवीं जायत्यांक नवसरणेची वा परिवर्तन जाल्ली जिवीत जियोंक आपोवण दिल्लो तो सांत ताचे थंय अस्कतकाय आसली म्हणजे जायत्यांनी आनी ताच्या तरबेदारांनी हो कसलो सांगते फायद्याचो न्हय कसलोसो उपकाराचो न्हय म्हणून तिरस्कार केल्लो एक व्यक्ती पूण देवाच्या नदरेन एक वर्तो सांत तो जावंक पावलो आज ताचे स्मरण आमी करता आसतना प्रत्येक रितीन सर्व याजकां पासत मागया जॉन मेरी वियानी सर्व याजकांचो पात्रोन जावन आसा सर्व याजकांनी ह्या सद्या कालत्या सांताबरी तांची जिणी देवाक समर्पीत जाल्ली जिणी जावन जियोंच्याक देव आम्हा सर्व याजकांक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया हे मिसाचें बलिदान फोव ते रितीन भेटोवच्या पासत आतां आमची पातकां वळखून घेवया सांगत आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सुदारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत तुवें सदांच संस्कार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां जसनाच्या जिविताक पावो आमेन
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, बगेन वंचुवा मेरिवियानेक तुवें बऱ्या गवळ्याच्या उर्बेन बरलोय आनी वाट चुकून गेल्ल्या शेळ्यांक तुजेशी परतून हाडूंक आनी तुजे परजेक सर्गीचे वाटेन सोलोर व्हरूंक सस्निकायाच्या आनी शेणेपणाच्या सेगुणांनी नेटयलोय. ताची देख घेवन आमचे याजक जेजू सारखे बरे गवळी जाव आनी तांच्या सांगता आमी सगळीं आमच्या भाव भयणीच्या आत्मीक बऱ्यापणा बसत उर्बेन वावरूंक ससनाच्या आनंदाक पावो. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. येताले दीस उलयता तो सरेस्परो आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक आताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवूच तांचो धनी म्हणून हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सरेस्परो. ते दीस पावतास इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सरेस्परो. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जाताली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सरेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतालीं. ल्हानांतावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सरेस्परो. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास दर्शना. देवाचें उतारें. Volko
तुझी पताक सदांच तुझे मुखार दवरता देवा पापयांक तुज्यो वाटो हांव दाखयतलो देवा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा Vitor carisma carosundi Deva Ignitor carisma carosundi Deva Alleluia, 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 Alleluia. पेद्रुवा काडप तूं आनी ह्या काडपाचेर म्हजी दम सभा हांव बांदतलो आनी पाताळाच्या दारवटी तिचेर सयत व्हरूंक शकचीना Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो Mateo pormane Gesù Cristoci शुभवार्ता उपरांत सेझराया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्या लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदातार जुवां म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर थोडे तो एरेमिया वा प्रावाद्या पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिवा देवाचो पूत तवळ जेजून पेद्रूक म्हणालो बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणेय मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगतां तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पातळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गींच्या राजाचो सावयो दितलो जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हूण ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली तवळ तावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगड्यांक शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें तेदवां पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव तें निर्मिना जावन सोम्या तुका तें केदींच घडचें नाका म्हूण बेश्टोंक लागलो तितल्या जेजू पेद्रू थंय घुवन म्हणलो म्हजे सरशीं पयस सर सयताना म्हजे वाटेर अडकळटा तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू थंय म्हज्या प्रिती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयच्या दिसा जें स्मरण आमी करता सा जुवांव मारिवियांनी हाजें जिवीत आनी आयच्या दिसा आमी वाचलेलीं ती वाचपां आमकां सोमेस्तांक एकच दिशेन सोमकोंक कोलो दिता आनी तें जावन आसा आमी देवाच्या मोगांत वाडवळ जोडी जाय
आमी देवाक वळख जाय आनी ताच्या संबंदांत थीर जाय जाय म्हणलें. आज भोव अपुरबायची 2 वाचपां आमी आयकली. पयलें जेरेमिया प्रवादाच्या 20व्या अवस्वरांतलें. हांगासर जेरेमिया प्रवादी एक नव्या सोल्ल्या विशीं उल्लेख करचो आमकां दिसून येता. कसलो हो नवो सल्लो? हो नवो सल्लो जर आसा तर थंयसर एक पोरनो सल्लो येदळस आसा जाय. पोरनो आसल्यार मात्र नवो म्हणून एक उल्लेख करूंक साध्य जाता. पोरनो सल्लो जावन आसा देवान मोइसे मुखांतर इस्रायल प्रजेक दिल्ली ते नियम शास्त्र उपादेसे. आनी आमी जाणाव कशें इस्रायल प्रजेच्या त्या लोकांनी देवाच्या त्या सल्ल्या विरोध ते सल्ले, कशें ते अविधेय जाले म्हणून. आनी क्रिस्त येण्याच्या पयलें 684 इसवे पयलें जोशिया राय जाता. हो जोशिया राय इस्रायल प्रजेन कशें देवाच्या सल्ल्याक अविधेय जावन ती सल्ली म्हणून तांकां कळीत करता आनी परत थंयसर एक नवें सांव हाडूंक, रिन्युवल, नवसरणी हाडूंक तो प्रयत्न करता. ह्या रिन्युवला उपरांत, ह्या नवसरणे उपरांत परत तो इस्रायल प्रजा थोड्या तेंपान देवा परत अविधेय जाता. अशें जो सल्लो देवान मनशा मदें ताच्याच काशा प्रजा मदें केल्लो तो परत आनी परत इस्रायल प्रजा मोडटा वा ताका विरोध जावन चलता. आनी ह्याच पासत देव एक नवो सल्लो रस्ता म्हणलें उल्लेख करता. जो पोरनो सल्लो आसलो तो फातरांचेर खांतायिल्लो आनी तो कवळ्यांनी बरोवन दवरलो. पूण जो नवो सल्लो देव आज उल्लेख करता जेरेमिया प्रवादा मुखांतर ते खंयसरी बरोवन दवरलें ना. बगार तें काळजांत, हर एका मनशाच्या काळजांत खंयसयल्लें एक नियम म्हणून जेरेमिया प्रवादी स्पश्ट करता. तर कसले हे नियम वा कसलो हो सल्लो आनी ह्या सल्ल्याचो परिणाम कसलो? हेच्या पयल्या वाचपांतच आमी आयकोवच्या प्रमाणे हो सल्लो जावन आसा मोगाच्या संबंधाचो. आनी ह्या संबंधा मुखांतर कितें घडोवन येता? ह्या संबंधा मुखांतर देव आनी आमी एकामेकाक खाशेल्लीं जाता. म्हणजे तो आमचो खाशा देव आनी आमी ताजी खाशा प्रजा. आमी ताजी लक्षिल्यान संबंध असलेली एक प्रजा वा लोक म्हणून थीर जाता. दुसऱ्यान सर्वेस्पराक लक्षिल्यान वळख जोडून घेवंक आनी ताची नियमां पाळूंक हो संबंध वा हो सल्लो आमकां प्रेरण दिता. आनी ह्या संबंधाचो परिणाम जावन, ह्या मोगाचो परिणाम जावन देव आमची पदकां बक्षिता. आनी चवथ्यान वैयक्तीक रितीन हर एक मनीस ताच्या वायटा विरोध, गोंदवण्या विरोध, पदकां विरोध झुजोवंक आनी जैत जोडून त्या संबंधांत थीर रावंक प्रयत्न करता. ह्यो जावन आसा ते 4 परिणाम देवा आनी आमच्या मदें चलच्या वा जावच्या वा घडोवन येवच्या त्या सल्ल्याचो. सल्लो पाळली जाय म्हणून ही थोडी नियमां न्हय. सल्लो म्हणटा आसतना ही थोडी नियमां न्हय. बगार हो सल्लो वैयक्तीक रितीन हर एका मनशान स्वप्रेरीत जावन करचो एक निर्धार वा आपणे हर एका मनशान वैयक्तीक रितीन देव कोण, देवाचो मनोभाव कसलो, देवाचें व्यक्तित्व कसलें म्हणून जाणा जावन त्या देवाक विधेय जावन चलचें वा देवाक सोबता त्या रितीन चलचें. देवानी आमच्या मदें घडोवन येवचो हो नवो मोगाचो संबंद त्या देवान
पास्कांच्या गुटा मरिफात क्रिस्ता मुखांतरे तो घडोवन हाडला आनी त्या पास्कांच्या गुटा मुखांतरे क्रिस्ताने आपणाचेंच रगत वारोवन हो सल्लो तीर केल्लो आसा. जशें हर एक सल्लो तीर करता आसतना मनजातीचें रगत वापरचें आदी स्वाभावीक जावन आसलें, एक रिवाज जावन आसलें. रगत जावन आसा संकेत जीव आसो. आमच्या जिवांत रगत आसा जाल्यार मात्र आमी जिवंक शकता. तशेंच रगत वारोवन सल्लो तीर करचो एक रिवाज आसा. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ म्हळ्यार सल्ल्याक संबंध जाल्ले वा सल्लो करतले ते मनीस आपणाचो जीव गेल्यारी हो सल्लो मोडूंक आमी तयार ना म्हणलें एक सपूत दितात. म्हणजे आपणाच्याच जिवाचेर एक सपूत घेवन तो सल्लो ते तीर करतात. पूण इस्रायल परजे मध्ये घडलो असलो संबंध वा असलो सल्लो इस्रायल परजेने नेगार केलो. तांणीच तांच्याच जिवार सपूत दिवन घडलो तो सल्लो त्या सल्ल्या विरोध ते चल्ले, अविधेय जावन चल्ले. पूण जो नवो सल्लो आसा हो नवो सल्लो देवान ताच्या एकल्याच पुताच्या रक्ता मरिफात घडोवन दवरला. आनी अशें देव एक सत आमच्या मुखार प्रगट करता आनी तें सत जावन आसा की देव ताणें केल्ल्या सल्ल्याक निरंतरी विश्वासी रावला आनी रावता म्हणून. जे पोरण्या सल्ल्यांत वा पोरनो सल्लो केल्लो आसा तो पोरनो सल्लो तो नपयस जावना वा तो नाश जावना, तो सल्लो आसा आनी त्या सांगाताच नव्या रितीन त्या पोरण्या सल्ल्याक नवो अर्थ देवान आतां दिला आनी तो अर्थ जावन आसा मोगाचो. नवो सल्लो सदांच बाळचो तसलो, केदींच अळवनात तसलो आनी जशें देव ससनीक तशें देवान केल्लो हो मोगाचो संबंध वा मोगाचो सल्लोय ससनीक. आनी ह्या पासत कितें गरजेचें? आनी हो सल्लो रुता जाय जाल्यार, हो सल्लो तीर जाय जाल्यार आमी त्या संबंधांत वाडवळ घेवची भोव गरजेचें. हो संबंध आमी तांचो तीर जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर देव कोण, देवाचें व्यक्तित्व कसलें तें जाणा जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी त्या मुखांतरे देव कोण म्हणलें आमकां ताणें प्रगट केलें आसा. आनी जर कीर्तन 80 आनी 100 आमी वाचलें थंयसर आमकां असलो एक उल्लेख पळोवंक मेळटा. देव ससनीक, देव दयाळ, राग करूंक सवकास, बक्षूंक सदांच तयार. हो जावन आसा मनोभाव, हो जावन आसा व्यक्तित्व देवाचो. देव मोग म्हणून आमी विश्लेशण करता. जर देव मोग तर देवाचो मोग आमी वळखून घेवंक आसा. आनी जशें आमच्या मनशा संबंधांत कोणाचो आमी अदीक मोग करता तांचे विरोध चलोवंक आमी केन्नाच तयार ना. जावं पुरो ती आमची आवय बापाय वा पती वा पतीण वा भुरगीं. आमच्या त्या मोगांत वाडवळ जोडोवंक आमी प्रयत्न करता. एकामेकाक दुखय नासतना वा कसलेंच रागाक इडें दिनासतना बऱ्या संबंधांत, मनशा जिवितांत बऱ्या संबंधांत वाडोवंक आमी प्रयत्न करता. तशेंच आत्मीक जिवितांत ती गरज आसा. जशें देव ताच्या सल्ल्याक वा ताच्या मोगाक प्रामाणीक जावन आसा तशें आमी देवा थंय प्रामाणीकपणी जिवोवचें गरजेचें जावन आसा. प्रामाणीकपणी जिवोवचें म्हळ्यार देवान दिल्ले उपादेश आसात, देवान दिल्लें ताचें उतर आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडून देवाक सोबता तसलें एक जिवीत आमी जियोंक निरंतर प्रयत्न आमी करूंक आसा. अशें आमच्या देवा लागीं देवा सोवें
एकवटान जियोंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी ह्या पासत देवाची खरी वळख जोडचें भोव गरजेचें आनी ह्याच दिशेन आज जेसू ताच्या शिसां लागीं आपणाची खरी वळख शिसांक जाल्या की म्हणल्यार एका आतुरायेन 2 सवालां करची आमी पळयता पयलें आपूण कोण म्हणून लोक म्हणटा म्हणलें सवाल आनी दुसऱ्यान तुमी कोण म्हणून सांगतात तुमी हांव कोण म्हणून तुमी सांगतात म्हणली ती 2 सवालां आनी ह्या सवालांच्यो दोनी जापी आमी पळयले तर 2 दिशेन त्यो जापी आसात पयले सुवातेर जेन्ना आपोस्तल लोकांचे अभिप्राय सांगतात तेन्ना फकत मनशा नदरेन वा मनशा जेजूचे मनशा सैम पळोवन दिल्ली जाप जावन आसा त्याच पासत तूं जेरेमिया तूं इजाया वा जुवांव बाप्तिस्ता बरी एक प्रवादी म्हणलो उल्लेख आपोस्तल करतात दुसऱ्या सवालाक जाप जावन जेन्ना पेद्रू जाप दिता तेन्ना संपूर्ण रितीन देव सैमान वा आत्मीक रितीन प्रेरीत जाल्लें एक जाप तूं देवाचो पूत पूण जेन्ना जेजू आपणाचे कश्ट मरण आनी पुनर्जिवंतपणा विशीं उल्लेख करता आनी तांकां शिकोवन दिता तेन्ना दोनी संगती सांगाता घालून जेजू थंय मनशा सैम आसा देव सैम आसा आनी हें सांगाता घालून जेजूचें वा देवाचें व्यक्तित्व परगट जाल्लें जेजू दाखोवन दिता अशें जर जेजूची खरी वळख आमकां लाभली देवाची खरी वळख आमकां लाभली तर संबंदांत त्या देवाच्या संबंदांत वाडोवंक आमकां सलीस जातलें हो संबंदांत ह्या संबंदांत वाडोवंक आमकां आदार कसलो आमी दिसा दिसपडटे मिसाच्या बलिदानांत पात्र घेता हांगासर येवकरिस्त सेवता दिसा दिसपडटे आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचें जिवीत आमी जियेता आनी दिसा दिसपडटे देवाचें उतर आमी वाचता ह्या तिनूय संगती मुखांत येवकरिस्ता मुखांत आमच्या दिसपडट्या मागण्या मुखांत देवाच्या उतरां मुखांत आमकां निरंतरी देवाची वळख लाभता तर आमी जेन्ना मिसांत वांटेली घेता मागण्यांत भाग घेता देवाचें उतर वाचता थंयसर उक्त्या मनोभावान संपूर्ण रितीन आमचें ध्यान आनी मन त्या येवकरिस्ताक जावं दी मागण्याक जावं दी देवाच्या उतराक जावं दी संपूर्ण रितीन आमी ध्यान दिवन भाग घेतलें तर देवाची जे शेगुणां आसात देवाच्या उतरां मुखांत परगट केल्लीं ती शेगुणां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं ती शेगुणां आमची जावन रुतां करून देवाच्या संबंधांत वाडोवंक आमकां भोव सलीस जातलें ह्या देवाच्या संबंधांत वाडोवंक आमकां एक देख आसा आयचो सांत जुवांव मरिया वियानी शिकपांत तो अस्कत लॅटीन भास ताका चोरी समजनातलें आनी ताजें फिलॉसॉफी आनी थियोलॉजी करता आसतना सगळें लिसांव लातीन भाशेंत करूंक आसलें पूण ताका जें कितें लिसांव शिकयतात तें ताका बिलकूल कळनातलें जाल्यारय ताजे तरबेतदार ताका उत्तीर्ण करतात ताच्या निमाण्या तोंडपाशी एग्जामांत परिक्षेंत तो अनुत्तीर्ण जाल्लो तो फेल जाल्लो जाल्यारय ताच्या सगळ्या तरबेतीच्या वर्सांनी ताचे थंय भक्तीपण देवपिरांत हेरां पासत मोग सेवेचो मनोभाव हें सगळें पळोवन त्या वेळाचो वा जुवांव मेरी वियानीचो विजी विकार जराल म्हणटा आमकां फकत शिकपी याजक न्ही भाग्यवंत याजकी गरज आसा ते म्हणलो उल्लेख करून ताका उत्तीर्ण करतात आनी क्रमेण सांजुवा मेरी वियानी वर्द स्विकार करून आर्स म्हणल्यार त्या गांवांत ताची सेवा करता आसतना ताच्या देखी बरीत जिणे मारिफात जायत्या लोकांक
देवा सरशेन हाडूंक देवाची खरी वळख तांकां परगट करूंक ताका साध्य जालें. दिसाचे थोड्या पटी 11 तावन 14 वरां कुमसारीन बसून लोकांची कुमसारां आयकून लोकांक थंय परिवर्तन हाडच्याक तांचे थंय नवसरणी हाडच्याक ताणें वावर केलो. येवकरिस्तांत आनी देवाच्या उतराचेर ताका आसलो तो मोग, तस मोग हेरांक परगट करूंक तो वावरलो. थोड्या पटी 300 तावन 400 लोक ताजे सांगाता कुमसार जावंक ताका मेळोवंक ताजे तावन आशिर्वाद घेवंक पेसाडटलो. अशें जायत्या लोकांक देवाची वळख परगट केल्लो सांते आमकां लाभला. आनी हो सांते आम सुमेस्तांक देवाच्या संबंदांत त्या नव्या सोल्ल्यांत मोगांत वाडवळ जोडूंक देवाची खरी वळख जोडूंक आमकां प्रेरण जावन आसा. तर ह्या महान संताची देख आमी घेवया आनी देवाच्या संबंदांत आनी मोगांत वाडोवंक हर प्रयत्न आमी करया. Waina sunggi berbeda Bapa, Karsa amci asbu pun ditandukkan, Kembesar itu Jungsun dosa Yesus, Bedel tu jama saretan, Kembesar itu Muksun dosa Yesus, Bedel tu jama saretan, Guma sumnungan syabang kilo, Svikar untuk poratan, Bedel mentu japowi kulit somya, Kuwi keram kaya bela. Yang waina senggi berpitang Bapa, Karsa amci asu pun ditandungkan, Kembesar itu Muksun dosa Yesus, Bedel tu jama saretan, Kembesar itu Muksun dosa Yesus, Bedel tu jama saretan. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें हांव म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नेक्या पवित्र देवा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर पदवेदारांनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोन ससनाची सडवण सोडोवंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुवा मरिवी आनी तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताजी शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता, ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय.
देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती प्रितमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Del paraíso subes por tu sekali sungsar pola tuja oi baba segitu kaca segitu kaca segitu kaca segitu kaca sebis puraci nami kata kaca segitu kaca segitu kaca segitu kaca segitu kaca. बापा करोस तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bewaart ons so gut purgatoria. Jesu मेरो Jesu जीवन झाला Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे मये संगाती भाग्यवंत सुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूतां आविलाची सांत तेरेस कुर्सोचो सांत सुवांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस भाग्यवंत जॉन मेरिवियानी आनी सर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां धीर घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमचीं पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परस सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशा नदरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांमळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी कुर्सार आपणाचें रगत व्हरोवन नवो सुल्लो तीर केल्लेली आनी जेजू आमकां समेस्तांक त्याच संबंदांत मोगांत वाडोवंक आपोवण दिता. ह्या शेळेच्या चोवणाक आपण लभलेलीं आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुवें तरेचे म्हाका फोना मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
Iutatara moksha surgundara Ani rastu gurpol pidara Jisu mujaraya Swagat ketam Tuhan Jisu mujaraya Swagat ketam Tuhan Utyamoga Ulet Tuhan Sekurasa Siljak Tuhan Utyamoga Ulet Tuhan Sekurasa Siljak Tuhan Jisu Muja jiwa Swagat Swagat Tuhan प्रार्थया सर पदवेदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दोदोशी जाल्या मागे वंसू मेरिवियांची देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान आनी सुटसुदायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांत पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वरकार प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावंक समजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो येश जावन जियेलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणार आमचे केल्लो जेजू मेस्त्री म्हण नावाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशीर्वाद दिता आमची सर्व ते सावां बाळका जेजू मुखार आमी समर्पिया प्रार्थुया ये बघेवन जेजू बाळका तुजी पदवी म्हज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांक दिवंक हुकलेलो आसता तुका पाजनेन उलो मारलेल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या आमगोशीतांव तशें आमची बदकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्री आमी तो तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या खुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें जेजू बाळकाक मागणें हे अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडून आमी मागता आमची मागणी स्वीकार सुनी आनी इतल्या उतरेगान मागची कृपा आमकां दिल्ली काड आमचे वेले सर्व कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन
जेजू बाळकान आमच्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां देवया आनी सांगाता म्हणया ये भोव उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तूं आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या म्हजी मरेफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सौ क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मानदीन दी आनी कळनातली मदत देवीक मोजा जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याके तकली बगाव्या. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमचे फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेची येत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. Urka tuka, Jesu parka, urka dika astuka, diak mazet kezakanta, sangatik surpona, abar marta seda. Diupon sadu, samsara kailo, Patyang arah serjun tilur Amci sepatka tu mewa hoili Tu jagaya murni naik mungkile Karena juga Jesu barka Berkati kau asuka Diak masuk ke zakatan sangatik surpona abar mantau sedang Mukar putra sobe Aukar uria shirwati भगवान kursaji kuruin yoram kam chidawam chad दुश्मनतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आमेन.